जायात जागे आमचो तिसरो विषय आसा स्पीकिंग इंग्लीश गोंयकारांची लोकशाय ब्रिटीश पाय ब्रिटीश माय हें पळयात कितें चल्लां तें. We have arrested 3 persons, namely Naresh Shettiar, Aryan Elias Gopi Naidu, and Uthaya Kumar, all resident of Tamil Nadu. First priority आमी दिवंक जाय तेमकां मातशे रस्ते सारके जावपाचे. There should be motorable roads. So we have spoken with the Honorable Minister and we have decided that we will level the roads and give them proper roads within the permissible limits. And the next requirement for the people is lighting. Now that again, we're going to give it a good thought and make sure that we provide the connection without disturbing the environment. गोंय विधानसभेचो स्पीकर गोंय विधानसभेचें कामकाज कोंकणींतल्यान चलयता. फॉर द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री इतिहासांत पयले फावट ताणें सुरवात केल्या, बरी सुरवात केल्या, एकदम बरी सुरवात केल्या. तांकां आमची परबी. मनोहर पर्रीकार गोंयचो मुख्यमंत्री आपले अदमासपत्रक असेंब्ली मुखार दवरता आसतना पयलो पॅरेग्राफ आसा, पयलो परिच्छेद तो कोंकणींतल्यान वाचता. एकदम बरी सुरवात. तांकांय आमची परबी. असेंब्लींतलें कामकाज चडशें कोंकणींतल्यान चलता. उलयतात, भासाभास जाता, सगळे एकामेका कडेन आर्ग्युमेंट करतात, वाद करतात, सगळें कोंकणींतल्यान चलता. आनीक IAS ऑफिसर जे येतात भायल्यान दिल्लीच्यान आनी खंयच्यान तांकां सगळ्यांक कोंकणी शिकोवपाक सरकारान सुरवात केल्या. एकदम बरी सुरवात. बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी 40-50 वर्सां पयलीं सुरवात केल्ली, गोंयान आज सुरवात जाता. अशें आसतना आमचे चडशे सरकारी अधिकारी टीव्हीचेर उलयता आसतना लोकां कडेन उलयता आसतना इंग्लीश पयलीं उलयतात. हाचें कारण कितें? हाका कितें अर्थ आसा? आतां हें पळयात कितें चल्लां तें. मडगांवचो PI आनीक कळंगूटचो पुलीस इन्स्पेक्टर काय खंयचो तरी पुलीस ऑफिसर, मडगांवचो पुलीस ऑफिसर सांगता कितें की तुमी मोटारसायकली आनी मोटारी भाड्यान दितना सांबाळून दियात, कारण चौकशी करून दियात कोण ती मोटारसायकल, कोण ती मोटार घेता ते. नाजाल्यार ते कितें करतात, जे चोर आसतात ते तुमचे कडल्यान भाड्यान घेतात आनी चोरी करपाक ती वाहनां वापरतात. अशें म्हणून तो पुलीस ऑफिसर लोकांक सांगता टीव्हीचे माध्यम वापरून. आतां म्हाका सांगात, लोकशाय म्हणजे लोकांचें राज्य. लोकशाय जर लोकांचें राज्य जालें, लोकांचें राज्य लोकांच्या भाशेंतल्यान वचपाक जाय, चलूंक जाय. आनी जे अधिकारी आसात ते लोकां कडेन त्या भाशेंत उलोवंक जाय, म्हणटा लोकांक सारकें समजता. आतां हो लोकांक एडवायस करता, गायडलायन दिता आनी इंग्लिशींतल्यान उलयता. आतां ते कितल्या लोकांक समजता, कितल्या लोकांक समजना तें आमकां खबर ना. तशेंच पयर कळंगुटेक खंयचे तरी टॅक्सीक धरली. टॅक्सींत खंय ती फॉरेन बायलो काय चलयो आशिल्ल्यो. तांकां खंय शिंदळकी करपाक कोणें तरी फोर्स केलो म्हणून पुलीस शब्द वापरता ते तांकां आमी सोडून घेतली. तांकां ते शिंदळकीचे कचाटांतल्यान सोडयली आनी तांकां खंयच्या तरी होमान धाडली अशें म्हणून. तेंय बी सगळें तो इंग्लिशींतल्यान सांगता. आतां कितें करतात तुमी, बारीक बारीक शब्द बी, टॅक्निकल शब्द बी पळय आसा न्ही, तांत्रीक शब्द बी, ते तुमी इंग्लिशींतले वापरा आनी खंयच्या भाशेंतल्यान वापरा. भास म्हणटा ती खंयचीच प्युअर नासता, निवळ नासता. हजारांनी वर्सां उदरगत जाल्ली भास जी आसता तातूंत खूब भाशांचे शब्द मिक्स जाल्ले आसतात. सदांच सगळ्या भाशांक कोंकणीतूच न्ही, सगळ्या भाशांक. म्हणून बेठीच इंग्लीश वापरची पडटा आनी खंयची फ्रेंच वापरची पडटा जाल्यार हिंदी वापरची पडटा. म्हणून तुमी कोंकणी उलयनासतना रावं नाकात. कोंकणी उलयात, लोकांक बरी समजतली, इंग्लिशी परस चड समजतली. आनीक लोकशायेंत खऱ्यांनीच ही लोकशाय चलता अशें म्हणून सरकारान जें सुरू केलां, जे राजकीय आमच्या फुडाऱ्यान जें सुरू केलां तें तुमी ताबडतोब अंमलांत हाडपाक जाय, चालीक लावपाक जाय. अशें इंग्लीश उलयत रावपाक जायना. खास कर पुलीस डिपार्टमेंट हांव पळयतां खूब इंग्लीश उलयता. आनी आमची इंग्लीश म्हणजे कसली, आमची चडशे लोक उलयता ती कोंग्लीश. कोंग्लीश म्हणजे कितें, कोंकणी आनी इंग्लीश कंबायन. तुमकां 2 उदाहरणां दिता. अरे तूं केन्ना आयलो, अरे वेन डीड यू कम. भायले भायर वचनाका डोंट गो आउट एंड आउट डोंट गो आउट एंड आउट
ही आमची इंग्लीश. आनीक एक इंग्लीश आसा, ल्हान भुरगो वखद घेना. ल्हान भुरगो वखद घेना म्हणटकर ताका कोंकणींतल्यान सांगलें समजना. तो प्रायमरी इंग्लीश तो इंग्लिशीक वता प्रायमरी. कोंकणी समजना आनी इंग्लिशी सांगलें समजना म्हणटकर ताका खंयची इंग्लीश समजता? गोंयची इंग्लीश. बाबा आंडू आंडू मागीर तो तोंड उगडटा, मागीर तातूंत वखद घालता भितर. ही आमची इंग्लीश. असली इंग्लीश गोंयकारांनी उलोवं न्हय, एकामेका कडेन उलोवं न्हय, लोकां कडेन उलोवं न्हय. कोंकणी उलोवची. कोंकणी उलयल्यार सगळ्यांकच बरी समजतली. आनी हो जालो आमचो तिसरो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो चवथो विशय. म्हारगाय खूब वाडल्या, पूण खंयचेंय जेवण इतलें म्हारग पडटा हाची कोणाक कल्पना नासतली. इतलें म्हारग पडपा येता, इतलें म्हारग पडपा शकता हें कोणाक दिसचें ना. हें पळयात. ही पळयात पेडणेचो आदलो आमदार जितेंद्र देशप्रभूची कोरगांवची वादग्रस्त खण. आनी आतां हे चित्र पळयात. बेकायदेशीर खणीची पळोवणी करपाक अरविंद लोलयेकाराच्या मुखेलपणा खाला हो पंगड थंय गेल्लो. मात थंय जी तयारी दिसता ती पळयल्यार लोलयेकार हांगा व्हडली पार्टी जावपाची आसा अशें दिसता. देशप्रभून ताच्या बेकायदेशीर मायनीचेरच जेवणाची पार्टी करपाक शेड उबारल्या. जेवणाची जय्यत तयारी केल्या आनी आपल्याक भूक लागल्या हे ते अधिकारीच सांगतात. आदले आमदार जितेंद्र देशप्रभूच्या कोरगांवच्या बेकायदा खणीची पळोवणी करूंक गेल्ले खण खात्याचे आदले संचालक अरविंद लोलयेकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी देशप्रभूच्या खणीर लंच घेतिल्ले ही गजाल प्रुडंटान शुक्रारा चलचित्रा सयत उक्ताडार हाडिल्ली. 24 वरां सोंपचे आदींच सरकारान ह्या चौगां सयत वट्ट 9 लोकांचेर फौजदारी गुन्यांव नोंद केला. जितेंद्र देशप्रभूच्या कोरगांवच्या दोंगरांचेर बेकायदा मीन चलता अशें म्हणून आरोप आयिल्ले खुबशे. ते आरोप पळोवपाक ऑफिसर गेले सरकाराचे. आरोप खरो आसा काय फट आसा ते तपासून पळोवपाक खुबशे ऑफिसर गेले. तातूंत मायनींग डिपार्टमेंटाचे आशिल्ले, पुलीस आशिल्ले आनी कोण कोण आशिल्ले. गोंयच्या पद्दती प्रमाणे जितेंद्र देशप्रभून तांकां बरें जेवण दिलें. ते जेवले, बरे धादोस जाले, गेले परतून. आनी जेवण बरें आशिल्लें. ते परतून वतकच सरकाराक दिसलें की सांग की हें जेवण पळय घेतलां आनी ते बरोबर न्ही, हो भ्रश्टाचार आनी खुबशीं कारणां आशिल्लीं. तांकां तांचेर कारवाय जाली. एकलो 2 जाण सस्पेंड जाले, बाकीचे सस्पेंड आदींच जाल्ले आशिल्ले आनी तांचेर आतां केस घाली. ही जाली सत्य परिस्थिती. आतां हें सगळें कित्याक? ही सगळीं फकाणां. फकाणां हांव कित्याक म्हणटा? कोणेच हें मुद्दाम म्हणून केलां. आतां थंय बेकायदेशीर मीन चलता तें जितेंद्र देशप्रभून मुद्दाम सुरू केलां. बरें, आमचो प्रुडंटाचो थंय कॅमेरामॅन तो असो तेवटेन भोंवपाक गेल्लो आनी बरो 5वो 4 दोंगर दिश्टी पडलो ताका. तो दोंगर पळयलो आनी थंय तांबडी माती कित्याक म्हूण ताका तो चौकस जालो. ताका क्युरियोसिटी जाली. म्हणटकच ते 5व्या दोंगराचेर तांबडी माती पळोवन हो बरो कॅमेराचो विशय आसा अशें म्हणून ताणें फोटो काडपाक सुरवात केली. इतल्यान ताका बरें एक मेज मांडिल्लें दिश्टी पडलें आनी मेजाचेर जेवण बिवण मांडपाक सगळे प्लेटी बिटी दवरलेले दिश्टी पडले. आनी तें सबंद चित्र पळय आसा न्ही बरें दिसतालें. 5व्या दोंगराचेर तांबडी मातयेचेर आनी कसलो चडसो धवो काय दिसता म्हाका. धवो फुल्ल टेबल क्लॉथ घालून बरें जेवण मांडून दवरून बरें एक सुंदर पिक्चर दिसता. आनी ते ऑफिसर बिफिसर हांगा वता थंय वता मागीर थंय बसता खातात पितात. ताणें सगळें तें आपले कॅमेरांत बंद केलें आनी ते प्रुडंटाक धाडले. प्रुडंटान कोणी तरी बुदवंत एसिस्टंट सब एडिटर एसिस्टंट बशिल्लो. ताणें आरे हो भ्रश्टाचार ताबडतोब लोकांक दाखयात म्हणून ताणें ताबडतोब लोकांक दाखयलो. आनी केदो बोवाळ जालो. ते लोकांक पळोवन सरकारान कितें केलें काय म्हणशी आरे भ्रश्टाचार जाला, बोवाळ जालो. तांचेर कारवाय जाली. आतां आमच्या प्रुडंटाचे कॅमेरामॅना इतलो बोवाळ जातलो म्हूण खंय खबर आसा. तें बरें एक पिक्चर पूण ताणें काडलें. दुसरें ते ऑफिसरांक खंय खबर आसा येदो बोवाळ जातलो म्हूण आमी थंय जेवल्यार. ते बाबडे गेले, ते इन्स्पेक्ट केलें, तपासलें, बरोबर आसा काय चूक आसा तें तांणी थारायलें
आनी तांकां भूक लागली, दनपार जाली, दनपारची सगळ्यांक भूक लागता, तांकां भूक लागली, तांकां भूक लागली, जेवण पळयलें तांणी, जेवले बाबडे, आयले घरा. तांकां कितें इतलें व्हडलें जातलें आनी तांचेर फौजदारी केस जातली, क्रिमिनल एक्शन जातलें बितलें म्हूण कोणाक खबर. सरकाराचो तरी गुन्यांव खंय आसा? सरकाराक दिसलें की सांग की हें कितें, एक आमच्या गोंयकारांची एक संवय म्हणजे आमची हॉस्पिटॅलिटी बरी, कोणी आयले तांकां बसा, येया, खाया, पिया अशें म्हणून आमी बरें करून वागयतात अशें आमकां दिसता, लोकांक दिसना. पूण आमी हॉस्पिटेबल अशें आमी म्हणटात. तर सरकाराक दिसलें गोंयकार जर हॉस्पिटेबल जाल्यार गोंयकार खाल्ल्या पानार केन्नाच हळशीक करचे ना. म्हणून जितेंद्र देशप्रभूचें जर ह्या ऑफिसरांनी खालां ताज्या आड ते केन्नाच वचचे ना अशें म्हणून एक ताजे मिना विशीं एक 2-3 फायली सरकारी खात्यांतल्यान ना जाल्ल्यो, पूण चड करून त्यो ह्याच लोकांनी ना केल्यात असो दुबाव सरकारा बांदलो. कारण गोंयकारांक खाल्ल्या पानार हळशीक करपाची केन्ना संवय नासता. म्हणटकर ताका लागून सरकारान तांकां तांचेर कारवाय केली. आतां जितेंद्र देशप्रभूची तरी खंय चूक आसा, तांकां जेवण दिवपा जायनाशिल्लें, तो कितलोय जाल्यार राजा कितें म्हणटलो, पेडणेच्या वो आनी खंयच्या बस स्टँडार वचून थंय गाड्या वयले जेवात रे, मागीर पयशे आपूण दिता म्हणटलो. ना, तो बरो सामको राजेशाही थाट करून तांकां जेवण बिवण ताणें वाडलां. तुमी म्हणटले तो राजा न्हय म्हणून. अरे राजा न्हय जावं गा, पूण नांव आसा न्ही जितेंद्र रावराजे देशप्रभू म्हणून. म्हणटकर रावराजे राजा म्हणटा नांव आसा न्ही, म्हणटा ते नांवा प्रमाणे ताणें करचें पडलें ना. अश्यो सगळ्यो गजाली कोणाचीच चूक हातून ना. पुणून सरकारी नोकरांनी एक तकलेंत दवरपा जाय, पयलीं म्हणजे तुमी भ्रश्टाचार करूंक जायना. भ्रश्टाचार केल्यार खंय तरी केन्नाय तरी तुमी सांपडटले. ते सांपडपाची जर तयारी आसा जाय ते करात. दुसरी गजाल, भ्रश्टाचार जर करतलेच जाल्यार 4 चौगांवजीर कित्याक करतात तुमी? रातचे खंय वचात, बरे जेवात, पियात, खायात, पियात, पयशे करात. हे सगळें करना जाल्यार चड बरें. म्हणून तुमकां जर दिसताच भितरल्यान खाज आसात जर पयशे खावपाची, तुमी गोंयकार जेवण बिवण खावपा हुशार, पयशे खावपा तितले हुशार न्ही म्हूण खातात. तुमकां जर पयशे खायन दिसले जाल्यार कोणाक दिसना आसतना, कांयच प्रसिद्धी करना आसतना, खंयचोच कॅमेरामॅन लागीं ना हें पळोवन तुमी पयशे खावचे. मागीर कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. मागीर पयशे खाले ते तुमचे भितर उरतले. आतां हांवें टीव्हीचेर तुमकां पयशे खायात म्हणलां, कोल्हापुरा खंय कडेन येथे थुंका म्हणून बोर्ड आशिल्लो, पूण लोक थंय वचून थुकताले. तशांतली गत न्ही. येथे थुंका म्हणजे तुमी पान खावन थुकतलेच जाल्यार हांगा येवन थुकात. तशें हांव तुमकां भ्रश्टाचार करात म्हणून उपदेश दिना. भ्रश्टाचार करचो न्हय, निवळपणान कायदेशीरपणान कायद्याक धरून आपलें काम करचें. बरें, सरकार तुमकां भरपूर पगार दिता, ते पगारान तुमी मॅनेज करात. पूण भ्रश्टाचार जर कोणें केलो जायत जाल्यार हे जितेंद्र देशप्रभूच्या मिनाचेर घडिल्लें तें तुमकां कितें शिकयता? तर 4 चौगांवजीर तुमी ज्या आरोपाची तपासणी करपा वतात तो आरोप जाणें केला अशें म्हणून तुमकां कंप्लेनी कागाळी आयल्या, ताजे कडल्यान तुमी जेवण खायनाकात म्हणून. आनी कोणेंय दिलें जाल्यार मागीर तितलें तें सिरियस जावचें ना. पूण हो तुमकां धडो तुमी तकलेन दवरपा जाय आनी फुडली वागणूक तुमची थारावपाक जाय. ही जाली गजाल बेकायदा मिनाची. बेकायदा मिनान सुरू केलें, बेकायदा मिनान सोंपयलें. आमचो आयचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. मेळया तर फुडले फावटी. तो मेरेन गूड बाय. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात, जायात जागे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारानू जायात जागे, जायात जागे.